धर्मदूतच्या कृत्यांत 3ऱ्या अध्यायांत पयल्या तावन 10व्या वाक्यांत एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दोनपरा उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवळाक वताले. तवळ जल्मा तावन थोंडो आशिल्ल्या एकल्या उखलून व्हरताले. देवळाक वेत्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवट्या सरशी दिसपडते ताका हाडून दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगूय ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंडो आपणाक कांयपुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोवाळ येयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळान भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दरवटा सरशी बसतलो तो भिकारी वस्तू म्हूण लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. हांगासर हे आमी जायते फावटी वाचलां. एक आमी नियाळ केलो तर त्या थोंट्याक पांय आशिल्ले तरी पूण ताका चलोवंक जायनातलें. ताका उखोल हाडून खंय दवरतले? सुंदर दरवाटे लागीं ह्या गेटी लागीं हाडून दवरतले. उरलो लोक पुरा मिसाक ह्या मागण्याक थंयसर येतलो. आनी आमच्या जिवितांत एक घडी आमी नियाळ पळयलें जाल्यार हर एकली आमी जल्मातना पांय आमकां आसतात, पांया समेत आमी जल्माता. तरी पूण आवयच्या गर्भांतावन सोलून आयलो व्यक्ती कोणी ना. कित्याक म्हळ्यार ते पांय उपयोग जावनात. खेदाळा ते पांय दीस वेता वेता त्या भुरगें वाडत वता आसतना उपयोग केले की थवळ तें भुरगें इल्लें पडोवन उठोवन चलोवंक शिकता. उपरांत वाडत वतना धांवोंक शिकता. आनी थोडें प्रॅक्टीस करना इतलें फास्ट चलतात इतलें फास्ट धांवतात की तांकां बहुमानी लागता. आतां म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आत्मीक जिविताक हें कशें लागू जाता? हांव आनी तूं जल्मोन थोडेच दिसांनी ल्हान बाळ जावन आमकां त्या इगर्जेन हाडून येतात. पवित्र स्नान आमकां दितात. आनी ह्या पवित्र स्नाना मुखांत्र म्हाका आनी तुका पवित्र आत्मो लाभता. आनी हो पवित्र आत्मो लाभला वय आमचे कडेन आसा वय, पूण कितलो ताचो म्हत्व आमी जाणाव, कितलो आमी तें कार्य गतकन केलां म्हणलें आमी एक मोठ्यान नियाळ करचें भोव गरजेचें. अशें सांगतात तुमी जाणा आसात, मुस्तुपटे आयकलां जावं की बरो आफ्रिकांत एकलो व्यक्ती आशिल्लो. ताचे कडेन एक बरो जागो आशिल्लो. ताका डायमंड मेळाचें म्हणून भारी आशा. आनी डायमंड मेळाचें म्हणून आशिल्लो आपलो जागो विकून पयशे लेखा गांवाक येता, भाड्याच्या घरां रावता आनी सगळे न्हिदल्यान सोदता खंय म्हणी आपणाक डायमंड मेळात गे म्हणून. आनी कितलीं वर्सां गेल्यार त्या व्यक्तीक डायमंड मेळना. पूण जागो काणयल्लो तो कोण व्यक्ती आसा तो एक दीस कृशी करता आसतना ताका कितेंगी फातर लागले बरें जाता. आनी तो फातर लागून पळयत आसतना इल्लो ऊस हाडटा. तो हाडटा आपल्या घरांत तो दवरता. एक कुडको हाडटा थंयसर घरांत दवरता. मुस्तो आसत तरी पूण एक कुडको हाडटा आनी घरांत दवरता. एक दीस ताच्या घरा पाद्र्याप येता आनी अशें उलोवन आसतना म्हणटा, आरे तो खंयचो तेंकां आलें म्हणटा. तो म्हज्या फाटल्यान मेळ्ळो. तो बारे एक ऊस हाडचो फातर देखून इल्लो सुबीत आसा म्हणून हांगा दवरलो म्हणून. आनी त्या पाद्र्यापाक ह्या डायमंडा विशीं माहीत आशिल्ली. आनी तो म्हणटा हे मोलादीक डायमंड खंय आसा पळया म्हणटा. पळयतना सगळ्या इतल्यान व्हडल्या जाग्यार ते डायमंडाचें व्हडलें विस्तारण थंयसर आसा.
आणि तो व्यक्ती मोगाच्यानो तो व्यक्ती इतले पुरा मोलादीक डायमंडाचो असलो व्यक्ती एकदम ग्रेस जावंक पावता. आता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचो तो पवित्रत्व, म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र स्नान मुखांत आसचो तो पवित्रत्व त्या डायमंडाचे की कितले की चड मोलादीक जावन आसा तो. सगळे सृश्टीर आशिल्लो तो पवित्रत्व. सगळ्या ह्या संवसारांत कितें पुरा बरें आसा, पर्वत जावंक पुरो, नेकेतां जावंक पुरो, कितें पुरा हांगासर बरें बरें आसा, विविध भांगार या इतर खनिज संपत्ती पुरा तें त्या पवित्रत्वानसर आशिल्लें. आनी तो विशिश्ट बळादीक विशिश्ट शक्तिवंत आनी कितेंय करूंक शकता. असलो पवित्रत्व म्हजे भितर आनी तुजे भितर पवित्रत्व आसा. ह्या पवित्रत्वांतय आसल्यारय हांव आनी तूं वास्तवीक तरान कार्याळ जावन ताज्या सांगातपणान जियोवन ताजे सांगाता आमी सोलोवन आसा म्हणलें एक सवाल. कशें थोंट्याक पांय आशिल्ले तरी पूण तो सोलोवंक शकना. एका आवयच्या गर्भधारणेच्या भुरग्याक पांय आसात तरी सोलोवंक शकना. आमचे थंय पवित्रत्व आसा तरी पूण त्या पवित्रत्वांतय क्रियाळ आमी करनातल्या वरवीं आमी सोलोवंक शकना त्या पवित्रत्वाच्या सांगाता. आनी त्या देखून हांवें आनी तुवें पवित्रत्वाच्या सांगतपणान जियोवंक आव्हान तुवें शिकल्या तर आमच्या जिवितांत वट्टें आमी साधन करूंक पावता. आनी कशें साधन करयत? कित्याक म्हळ्यार जर तर म्हजें तें आनी तुजें तें पवित्रत्व आसा, जाय तितलें बरेंपण, जाय तितली समृद्धी, जाय तितलें आशिर्वाद, जाय तितलें बरेंपण घडोवंक साध्य आसा. कशें करूंक साध्य आसा? पयले सुवातेर पवित्रत्वांतय संबंद आमी दवरूंक जाय. संबंद दवरूंक कशें साध्य म्हणलें सवाल. थोड्यांक गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा आनी थोडे म्हणटात पवित्रत्व म्हळ्यार परव्या वरी आयलो, उज्या रुपार आयलो, वाऱ्या रुपार आयलो, उडास दर्या मोगाचें न्हू. ती सकत न्ही, ती एक वस्तू न्ही. पवित्रत्व एक व्यक्ती जावन आसा आनी ते व्यक्ती म्हणून हांवें तुवें चिंतल्या वेळार मात्र ताचे थंय संबंद दवरूंक साध्य आसा. मस्त जाणांचे चिंता टंगसार मागल्या कुडले ताचे थंय पवित्रत्व आसा, ताचे थंय बरो संबंद आसा. ताणें कांय हिलींग जालें, ताचे थंय पवित्रत्वाचें बारी संबंद आसा. बरें करून देवाचें उतार वांटलें, पवित्रत्वाचें संबंद बरें आसा. ताका आनी पवित्रत्वांतय संबंद आसच्याक मस्त व्यत्यास आसा मोगाचें. पवित्रत्वाची ही पुरा देणी जावंक पुरो देवाचें उतार बऱ्या रितीर वांटचें, देवाचें गिफ्ट जावन आमी टंगसार मागचें, हिलींग जावचें, डिलिव्हरन्स जावचें, हें पुरा देवाची देणी, पवित्रत्वाची देणी. जर तर म्हाका एकलो इश्ट कार दिता जाल्यार म्हजे कडेन कार सेयता जाल्यार तो कार म्हजें इश्ट जायना. म्हजे कडेन कार आसा वय, ह्या ताणें विविध वस्तू दिल्या जावंक पुरो, म्हाका गिफ्टां दिल्या जावंक पुरो, पूण ती गिफ्टां म्हजो फ्रेंड न्ही. फ्रेंड गिफ्टां गिफ्टांत. त्या देखून आमी उडास दवरूंक जाय. पवित्रत्वांतय हांवें आनी तुवें संबंद बांदून हाडला गे म्हणून. मुस्तमुटी आमचे सांगाता आमचें पवित्रत्व आसा तरी आमी संबंद आसना. चिंत्या व्हंकल न्हवरो एकत्र घरा रावतात, एकत्र घरा जियेतात, तरी पूण मुस्त जाणां थंय संबंद आसना. म्हजे कडेन कावन्सिलिंग ह्या कल्याक मॅरेज प्रॉब्लेमाक येता आसतना थोडी पुटी स्त्रियो सांगतात म्हाका खाण जेवण बरें दितात, म्हाका बरें करना, घर रावोंक आनी आसा, वेहिकल आनी पुरो आसा. म्हजो घोव म्हणटा घोवा कडेन आपूण उलयल्यार आळे तुका गोंयले गेले समाधान ना. कित्याक म्हळ्यार तोय सांगता आळे ताका कितें तुजें घर दिलां, ताका बरें कर खाण जेवण दिलां, ताका वस्तू पुरो दिल्यात आनी खालें दिजें. पूण बायल म्हणटा म्हाका पोती थंय ह्या घोवातय एक संबंद तेवळ तेवळ म्हजे कडेन उलोवन, म्हज्या बोगणाक एक मान दिवन एक संबंद म्हजे थंय आसूंक जाय. म्हजे लागीं पत्येक उलोवंक टायम ना. म्हजे लागीं पत्येक म्हज्या न्हवऱ्याक ताका म्हणजे बोगणां अर्थ करूंक जायनात. उरले पुरो आसून कितें प्रयोजन? आमच्या जिवितांत तशें जाता. आमी मागणें म्हणटा जावंक पुरो, आमी विविध संगती करता जावंक पुरो, नव्याना करता जावंक पुरो, आनी कितें करता जावंक पुरो, तें करता हें करता. सवाल म्हाका आनी तुका पवित्रत्वाचें संबंद आसा गे म्हणून.
कसे वकल नवऱ्यामध्ये संबंध केदळ असता तांचे बोगणा ऐकून एकामेकाचे बोगणा जाणा जाऊन एकामेका सांगतपणानं जी येतात गे तसले सांगतपण म्हाका आनी तुका ह्या पवित्रत्वाने असं जाल्यार हांव आनी तूं पवित्रत्वाच्या एकवटान जिवंक शकता मोगाच्यान. पवित्र पुस्तक दुसऱ्या कोरिंथीयांच्या दुसऱ्या पत्रांत 13 वाक्य म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट तुमचे सगळे आसो. पवित्रत्व आसा सोमा ताचे ते एकवट आसा गे, ताचे ते भांद आसा गे, ताचे ते संबंध आसा गे म्हणलें पयलें चिंताप हांवें तुवें आटयसाय. दुसरें संबंध असल्या पावाना विधेयपण जायसै. मुस्तुपटीं आमी संबंध दवरूंक आशेता पूण विधेय जावंक नाका. जें कितें पवित्रत्व आमकां संदेश दिता ताचें विधेयपणान आव्हान तूं चलतावंक गे म्हणलें सवाल. सामतेवाच्या 3 अध्यायांत 16व्या वाक्यतावन 3 अध्यायान 16व्या वाक्यतावन 4 पयल्या वाक्यान आमी पळयता, जेजू क्रिस्त पवित्र स्नान घेत आसतना तो पवित्रत्वाच्या शक्तीन भरलो आनी ताजे उपरांत पयलें वाक्य 4 म्हणटा, ताजे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर पवित्रत्व जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. म्हळ्यार तो पवित्रत्व लीड करण्यात आसतना कश्टान जावं करो संकश्टान लीड करण्यात येता. आरण्य ते कश्टांचे थंयसर पवित्रत्व लीड करण्यात आसतना जेजून धांवोंक ना, ताका खालती मान घालता आनी ताच्या त्या पवित्रत्व कशें लीड करता, कशें मुंदरसून येता तशें तो गेलो. विधेयपण थंयसर आशिल्लें. आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांनी पवित्रत्वाक जर तर संबंध आमचो मुस्तू बरो घट्ट जायचे जाल्यार ताका विधेयपण जावचें मुस्तू गरजेचें. विधेयपण जावचें गरजेचें. तेच प्रमाणे विधेयपण जाल्यार मात्र मी पावना मोगाच्यान. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव पवित्रत्वाचे संबंध जोडटा आसतना थोडे फावटी आमकां बघता आळे अशें गेल्यार कशें बघता तशें येता खंय येता म्हणून आमकां कळना. जावं करो ती वाट आमकां वांकडी तिंकडी दिसता. पूण पवित्रत्वाच्या दृश्टीन विविध कारणा खातीर विविध घटना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जातात. पवित्र पुस्तकांत आमी सिराकाच्या ग्रंथांत 4 अध्यायान 17 ते 19 वाक्य पळयलें जाल्यार प्रारंभाक ती ताका वांकडे तिंकड्या वाटेन चलयतली, ती ताचेर भिरांतने आकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उदेशी ताची परिक्षा करतली. उपरांत ती नीट वटेर परतून ताचेर शेतली, ताका संतोष बरयत करतली आनी आपले गूट ताका उगडापें करतली. त्या देखून उडास तुरया पवित्रत्वाने संबंध जोडटा आसतना कश्ट संकश्ट आमकां येता आसतना भियेन आसतना रावोंक, धैर्य सुखान आसतना रावोंक. बगार त्या कश्ट संकश्टांनी त्या पवित्रत्वाच्या थाळ्याक उलो दिवन आमी ताका फाटलाव करून गेले जाल्यार आमकां मुखलें जिवीत आमकां संतोष बरयत. तो पवित्रत्व आमचें तें एक जाता, एकवटें जाता आनी तो बळादेक जाता. तिसरें अंश आमी आतां उडास धरूंक जाय. पवित्रत्व आमचे संबंध असल्यार मात्र पावना, आमी देवाचें उतार उपयोग करचें गरजेचें. जेजू क्रिस्ता थंय पवित्रत्व थंयसर पवित्र सकत ताची भरली. वट्ट्या रितीर ते पवित्रान घेत आसतना पवित्रत्वान बरोवन ताका आरण्याक व्हेलो आनी थंयसर गेल्या उपरांत 40 दिसा उपरांत ताका भूक लागली आनी 40 दिसा उपरांत भूक लागतना देवसर येवन ताका थाळता. त्या वेळा पवित्रत्व थंयसर येना. हांव तुका आडयतां, देवसराक आडयतां, कित्याक हांव आसा न्ही तुका आडयतां म्हूण सांगना. देवसार येवन थाळता आसतना जेजू क्रिस्त ती पवित्र पुस्तकाची उतरां देवाचे उतार तो उल्लेख करता आनी थवळ त्या देवाचे उतार आयकतच देवसार थंयच फळटा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पवित्रत्व क्रियाळ जावन वता आसतना हर एक कडेन म्हाका ताणेंच उखलून उरी जेवणार जावचें ना. आमी थोडो वेळ आमकां एक मुखार व्हरतलो आनी पवित्रत्व पळयता वो व्यक्ती कशें कश्ट येता आसतना कशें पळयता. देवाच्या उतराचेर हांवें तुवें म्हत्व दिवन देवाचें उतार हांवें तुवें उलोवंक जाय आनी देवाच्या उतरा मुखांतर हांवें तुवें जिखोवंक जाय. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्यायान 17 वाक्य म्हणटा, पवित्रत्व दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतार जावन ती तुमची तलवार. देवाचें उतार जावन ती तुमची तलवार. ही तलवार हांवें तुवें उपयोग करना, देवाचें उतार उपयोग करून हांवें तुवें झुजांत जिखोवंक जाय. आनी त्या वेळा हांव तूं वर्ते त्या पवित्रत्वाच्या एकवटान पवित्रत्वाच्या माया मोगान पवित्रत्वाच्या सक्तेन हांव तूं चड आनी चड जियोंक शकतलें. म्हजो आनी तुजो संबंध पवित्रत्वाचें बळादीक जातलो. म्हाका आनी तुका कोणेंगी उखलून व्हरची गरज ना.
मावान तूं सोलोंक शकतले हांव सोलोंक म्हळ्यार आत्म्याच्या सक्तीन सोलोंक शकतले हांव त्या देखून उडास दवरया मोगाच्या मुखल्या आमच्या दिसांनी हांव आनी तूं कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तातूंत भियेनासतना त्या संकश्टा मुखांतर आमी दैवीक सकत आमी जाणा जावन देवा लागीं सांगतपणान जियेया पवित्रत्म्या लागीं सड आनी सड संबंद जोडूंक आमी पळया देवाचे उथार आमी उपयोग कर वाचून उपयोग करना त्या संकश्टा वयर जैत व्हरया पवित्रत्म्या द्वारे हांव आनी तूं जिविताचे मुखले आमचे दीस आशिर्वादी जावचे बरी हांव आनी तूं जिवितान चल्ल्या तर म्हजें आनी तुजें जिवन खंडीत जावन नंदन जाता त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या पवित्र आराधन जाता आसतना हांव आनी तूं मागया म्हज्या पवित्रत्म्या सुम्यान जिजू तुवें बसयलो तो पवित्रत्मो म्हजें तें दिलाय तुवें तो क्रियाळ जावंक म्हाका करपा दी त्या पवित्र आत्म्या थंय सोलोन वचोंक ताच्या सांगतपणान सोलोन वचोंक म्हाका करपा दी ताचें बोगणें जाणा जावन ताका दुखय नासतना म्हाका जियोंक करपा दी ताचो संदेश आयकून त्या उतरावर म्हण जियोंक म्हाका करपा दी ह्या संवसाराचेर त्या कश्टा संकश्टाचे वयर जैत व्हरूंक म्हाका तुका करपा दी म्हूण सर्वेस्परा देवा लागीं आमी मागया म्हजें तुजें आनी आमचें कुटुंब आशिर्वादी जातले आमचे समुदाय आशिर्वादी जातले आनी ह्या वरवीं आमी निजायकी सर्वेस्परा देवाक मंच दसले व्यक्ती जावन जियोंक शकतले हांव आमेन.